लँडस्लाईड टाईप झाल्या आणि जे कॉलेप्स झालं हें आमी पळयलां. बट द बिल्डर नानोनायटचो ताजे कडेन उलयला तो म्हणटा एट हीज कॉस्ट ही विल रिपेर दिता, इन्क्लुडींग अ प्रॉस्पेक्टीव की आनी एक जे रोग येयलो आहा थंय बी सिंक जाल्लें. सो तो ते म्हणटा आतां आपूण करूंक शकचो ना, पावस जातकच करचो. हें काम ते आतां स्टार्ट करता. हांगा आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट WRD घालून करूंक शकताले. बट सिन्स द बिल्डर इज हिमसेल्फ सेइंग दॅट ही विल डू इट, वी विल नॉट डू इट. पण काम जावन पडटलें. पावस आशिल्लो आनी पावस उदक हांगा व्हांवता अशें सकयल. त्याच्या प्रेशरान म्हाका दिसता जमीन थोडी ही जाला आनी त्याच्या कारणान म्हाका दिसता ती पडली वॉल आनी वॉल पडल्यावर ती माती सरकली मातशी. बाकी तशें लँडस्लायड अशें जावना, पण ती वॉल पडली बेसिकली. आनी फक्त आमी आतां जो शेताचो रोग येयलो आसा तो आमी खाली केला आनी जस्ट प्रिकॉशन म्हणून. आनी हांगा जो फ्लॅट आसा थंय तो रावना मनीस, पण बिल्डींग घट आसा म्हणून इंजिनियरान सांगला. सो देर इज नो प्रॉब्लम विथ द बिल्डींग. बिल्डिंगेक काय धोका ना. बिल्डींगेक कितें धोको ना. ओके. आयज डेप्युटी कलेक्टर आनी MLA येयल्ले न्ही. आयज डेप्युटी कलेक्टर आनी MLA आयिल्ले. तांच्या संग पळोवन घेतला. मागीर तांणी हाचे कडेन बिल्डरा कडेन पण ते उलयले आनी बिल्डरान सांगला की आमी करून घेतो ते कन्स्ट्रक्शन. आनी तेंचे जे चीफ इंजिनियर आशिल्ले, सिवील इंजिनियर, ते आयिल्ले हांगा माधव कामत. आनी मिस्टर निलेश नायक ते पण आयिल्ले आनी तेंच्यांनी ते पळोवन गेले. आनी माधव कामत म्हणलें की आमी मजबूत लॉंग लायफ वॉल करून दितो.